फेरी बोटींतल्यान यो वच करपी टू व्हिलरींक तिकिटी लावपाचो न्हंय येरादारी खात्याचो प्रस्ताव आसा. टू व्हिलरींक दर म्हयन्याक ₹150 पास काडून कितले फावटी फेरयेंतल्यान यो वच करपाक मेळटले, जाल्यार फोर व्हिलरींक म्हयन्याक ₹600 पास काडचो पडटलो, नाल्यार एके फावटीक 10 आनी ₹40 फारीक करून क्रॉस करचे पडटले. सरकाराक फेरी बोटीचेर येणावळ येवची तशेंच आनीक बरे तरेन लोकांक सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक टू व्हिलरींक चार्ज करपाचें थारला म्हणून मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. चार्जीस आयजय आसात ते फोर व्हिलर आसात. आतां हाजे फुडें पॅसेंजरांक चार्जीस नासतले, जे टू व्हिलर आसात तांकां चार्जीस लागतले. तुमकां खबर आसा की आमचे रॅम्प्स जावं बाकीच्यो ज्यो हें आसात, वी आर गोईंग टू इम्प्रोवायज दी सर्विसीस आनी ताजे खातीर नवे रो फेरीज आसात. हे सगळे जर घेतलो जाल्यार व्याप मोठो जाता. आमी पळयलें जर जाय जाल्यार फेरी सर्विसीस इट इज अ सर्वीस. आनी आमी आयज जरी चार्जीस लायता म्हणलें जर जाय जाल्यार स्कुटरीचेर आमी चार्जीस कितें लायता. एक ताणें जर पास काडलो जाल्यार तांकां ₹150 पासाक पडटले. त्या 150 भितर तो 1000 फावटी येवन वचपाक शकतलो. मंथली चार्ज ताणें एक फावटी जर पास काडलो जाल्यार तो 150. आमी फोर व्हिलरांक 600 चार्जीस लायतले. एक फावटी केल्यार ताणें कितलेय फावटी वचून येवनी कांय प्रॉब्लम ना. खंयचीय फेरी आसूं कळ्ळें न्ही. ना ती फेरी आसा ताका रूट आसतलो. ओके, रूट आसा त्याच रुटाचेर ती चलतली, ताका ते हें आसतलें. आनी हें सगळें कलेक्शन कशें जातलें, ताजे कडेन ताणें ते पास काडपा खातीर खंय तरी दुसऱ्या ऑफिसान वचपाक जाय अशें कांय ना. ताज्यांनी ऑनलायन पास काडपाक जाता, ताज्यांनी फेरीन वचून पयशे दिवन थंय पास काडपाक जाता. इट इज ऑल्सो वॅलीड. हांव जर हातून टॅक्निकली बरो हें ना कळ्ळें न्ही, म्हाका ते ऑनलायन वचपाक कळना जाल्यार फेरयेन गेलो आसतना ती एक मशीन घेवन आसतलो, तो ताजो डेटा घालतलो, तो ताका पास एक फावटी पेमेंट केलो जालो. तो पेमेंट गेटवे बी वापरतले आनी ते करून घेतले. जर कोणाकय सिंगल वचपाक जाय जाल्यार आमी ते डिस्करेज करपा खातीर म्हणजे सिंगल केन्नाय कोणी वता जर जाय जाल्यार ताका ₹40 दवरल्या. अदरवायज विदावट पास वता ताका मात ₹40 पर ट्रीप आनी हाका एक ₹10 आसा. कोणाक स्कुटरीक ₹10 आनीक हाका ₹40. फोर व्हिलराक ₹40 वतात कळ्ळें न्ही. सो मोस्टली कशें आसा, त्या रुटाचेर सदांच येवपी मनीस आसात, तांकां पास काडले जर जाय जाल्यार ती ₹10 ट्रीप पडली. आतां आसा तशीच पडटली. म्हणून आमी सगळे हांकां पास काडून गेले जर जायत गव्हर्मेंटाचो रेवेन्यू लिकेजीस जावचे ना. सो इन ऑर्डर टू स्टॉप द लिकेजीस अँड डिस्करेज दी म्हणजे जे सदां उठून अशें वतात तांकां पास काडले जर जाय जाल्यार म्हणून पास खूब सवाय दवरिल्ले आसात आनी जाणे करून आमचे लिकेजीस आसा त्यो प्लग जातल्यो. रेवेन्यू जनरेट जातलो आनी एक संवय जातली. रोरो फेरीची आनी एक 6 म्हयन्यांनी येतले. आमी टेंडर हें केल्लें आसा आनी टेंडराचेर कोण येता ते रोरो फेरीज म्हणजे आमचे रिक्वायर प्रमाणान बांदतलो जर जाय जाल्यार त्यो 6 म्हयने वतात. सो वी वील गेट रोरो फेरीज इन 6 months टायम.